हांव सुदेश भिसे, भारतीय जनता पार्टी जनरल सेक्रेटरी कुंकळे मतदारसंघ। आज आमकां एक व्हडली खोशयेची गजाल की आमचो जो बायपास म्हणजे कुंकळच्यान बेनोडे पर्यंत म्हणजे जो आमकां सँक्शन जाला, आमचे राज्याचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सेंटराच्यान 1,800 कोटी हाडल्या हो बायपास करपाक। आनी ह्या कारणाक लागून हांव आमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी तशेंच ट्रान्सपोर्ट आनी PWD मिनिस्टर नितीन गडकरीजी हांकां देव बरें करूं म्हणटा। कारण आमच्या मतदारसंघान कुंकळेन इतलें ट्रॅफिक कंजेशन जातालें आनी एक्सिडेंटूय खूब जाताले। कारण तो एक NH-66 हायवे म्हणजे जो भितरल्यान म्हळ्यार आमच्या गांवांतल्यान पास जातालो कुंकळे मतदारसंघांतल्यान, आनी तो बारीक रोड आशिल्ले कारणान एक्सिडेंटूय खूब जावप आनी ट्रॅफिक कंजेशन तर इतलें जातालें की थंय बाजारांत स्कूल, बाजार, कॉलेज हें सगळें एकूच कडेन आशिल्ले कारणान थंय डेली ट्रॅफिक जॅम, इतलो ट्रॅफिक जॅम जातालो आनी त्या भुरग्यांकूय थंय क्रॉस करपाक, कॉलेजीक वचपाक, स्कुलाक वचपाक खूब त्रास जाताले। आनी ह्या कारणान म्हाका दिसता खूब जाण आमचे कुंकळकार जे मडगांव हांगा थंय वचून रावले कारण भुरग्यांक त्रास जावप। सो आतां दुसरें आनी एक ताजेर हें आसा तें एम्बुलन्स, जी एम्बुलन्स खंय कितें एक्सिडेंट जालो जावं बाळ्ळी आमचें हेल्थ सेंटर आसा तातूंतल्यान पेशंट शिफ्ट करपा जाय डिस्ट्रिक्टान किंवा GMCन, जाल्यार सुद्दां ती एम्बुलन्स थंय उरप त्या ट्रॅफिकान आनी त्या पेशंटाकूय त्रास जावप आनी एक्सिडेंटूय खूब जाल्ले। सो ह्या कारणाक लागून थंय इतले आमकां रहदारीक त्रास जाता आनी व्हडले आतां ते व्हडले ट्रेलर्स, व्हडले ट्रक, व्हडल्यो गाडयो येवप आनी इतले त्रास जावप। सो हांव खरेंच चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, तशेंच आमचे देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीक आनी आमचे PWD मिनिस्टर नितीन गडकरीजीक, कित्याक येदें व्हडलें पावल आनी येदें व्हडलें काम जें कुंकळे मतदारसंघाच्या लोकांक दिलां हें खरेंच एक म्हणजे कितलेशेच जनरेशनाक ही याद उरतली। आनी कशें आसा की इतले मुखेलमंत्री जावन गेले गोंयचे किंवा आमच्या मतदारसंघान इतले आमदार जावन गेले, पुणून हें पावल आतां हे मुखेलमंत्र्यान जें घेतलां तें खरेंच म्हणजे ताजी तोखणाय करपाची। देव बरें करूं। नमस्कार, हांव कुणाल किशोर खोलकार, BJP मंडळ अध्यक्ष कुंकळे मतदारसंघ। हांव आज आमचे माननीय प्रधानमंत्री हांकां धन्यवाद दिवपाक सोदतां, जे आमचो NH-66 कुंकळी ते बेनोडे मेरेन जो बायपास आमच्या सरकारान पास केला ताका लागून, तशेंच आमचे परिवहन मिनिस्टर जे आसात नितीन गडकरीजी हांकांय हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां। तशेंच आमचे गोंयचे धडाडीचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकांय हांव धन्यवाद दिवपाक सोदतां। गेली कित्येक वर्सां आमी पळयतात बाळ्ळी ते कुंकळी हें कंजेशनान, व्हेहिकल कंजेशनान भरलेलें आसलें। म्हणल्यार बाळ्ळी ते कुंकळी जर वचपाक जाय जाल्यार आमकां अर्दवर लागतालें। तशेंच जेन्ना हो बायपास जातलो तेन्ना तो सोयीस्कर जातलो। हेजो जो फायदो आसा तो मुद्दाम करून हांव सांगपाक सोदतां, जे एम्बुलन्सान आपले पेशंटाक व्हरतात ताका भरपूर फायदो जातलो। जेन्ना आमी जात्रेच्या दिसांनी पळयताले कितें भरपूर कंजेशन जातालें, सो तें आतां कंजेशन कमी जावपाचें आसा। ह्या निमतान हांव प्रमुख करून धन्यवाद दिवपाक सोदतां आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांकां, कित्याक जेन्ना हो बायपास तयार जातलो तेन्ना खुबशें कंजेशन तशेंच पेडेस्ट्रियन सेफ्टी वाडटली। हांव परत एकदां सगळ्यांक धन्यवाद दितां। धन्यवाद।